होणा सत्तरींतल्या सुक्राफ्ट पेपर मिल ह्या कंपनींतल्यान थळाव्या उदका स्त्रोतांनी तेलकट रसायन सोडपाचो प्रकार सुरू आसा। हाका लागून उदकाचें व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जायत आसा। तशेंच ह्या मिलांतल्यान धुल्लाचें प्रदूषण वाडिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा। ह्या कंपनींतल्यान काळो धुंवर पातळपाक लागिल्ल्यान थळाव्यांनी कागाळी केल्या। हे विशीं थळाव्या आमदारा कडेन कागाळ केल्या उपरांत प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ बुधवारा पळोवणी करपाचें आशिल्लें। मात हाची खबर कंपनीक पयलींच मेळिल्ल्यान मंगळारा कंपनीच्या कामगारांनी नितळ करपाक सुरवात केली। मात इतले मजगतीं कंपनीची तेलाची टाकी फुटून धोकोदायक रसायन होणा मुखेल रस्त्यार पातळ्ळें। उपरांत कामगारांनी सगळो रस्तो धुवन काडलो, पूण हे धोकोदायक रसायन रस्त्यार पडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। मजगतीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पळोवणी करपाक येवपाचे आसात, ही भितरली म्हायती कंपनीक मेळ्ळी कशी असो प्रस्न थळाव्यांक पडिल्ल्याचें कळटा। होंडा सत्तरी हांगासर असलेले सुक्राफ्ट ह्या पेपर मिलाचे आयज जे हानिकारक उदक आसा हे रस्त्यार आयिल्लें आसा आनी तेका लागून लोकांक खूब त्रास सहन करचे पडटा। होंडा हांगातली जी पेपर मिल कंपनी आसा ही गेल्या 7 वर्सांच्यान हांगासर आसा आनी जेन्नाच्यान कंपनी जाला तेन्नाच्यान लोकांक धूळ प्रदूषण आनी वासा खातीर लोकांक त्रास सहन करचो पडटा आनी तेका लागून इल्ले दिसा लोकांची कंप्लेनी आसता। मात अजुनूय गेल्या 7 वर्सांच्या लोकांची इतली कंप्लेनी आसून सुद्दां कंपनीचें कितेंच जाल्लेलें ना। गेल्या 4 दिसांच्यान हांगासर अशी गजाल कळ्ळी की कंपनीचे जे पोल्युशन आसा हेका लागून लोकांक त्रास सहन करचे पडटा। जे थर आसा काळे धूळ आसा हेका लागून लोकांच्या घरांत तो धुंवर वयता आनी तेका लागून लोकांनी हांगासर आवाज उठयल्लो आनी गेल्या 2 दिसांच्यान लोकांच्या WhatsApp ग्रुपाक आमी लोकांनी एकठांय जावन आमी कितें तरी एक्शन घेवया असो तेंच्यांनी एक पावल उचललेलें आनी तेका लागून ही जी गजाल आसा ही स्थानीक आमदारा पर्यंत पावलेली आनी तेज्या मागीर जी पोल्युशन बोर्ड आसा हेज्या कडेन कंप्लेंट पावलेली। तेका लागून बुधवारा हांगासर कंपनीन पोल्युशन बोर्ड हांगासर इन्स्पेक्शन करपाक येवपाचो आसलो। मात आयज अशी गजाल घडली की कंपनीक हे पयलींच कळ्ळें की हांगासर फाल्यां तेंची इन्स्पेक्शन जातलें। तेका लागून आज कंपनीन सगळी धुवन काडली आनी कंपनीचो जो थर आसा जो काळो धूळ आनी जे उदक आसा वेस्ट हे सगळे रस्त्यार आयले। जेन्ना कंपनी धुवपाक स्टार्ट केलें तेन्ना तेंची जी सेप्टीक ऑयलाची टँक आसा ही फुटली गेली आनी तेजी जी वॉयल आसा ही सुद्दां रस्त्यार पावली आनी तेका लागून लोकांक सकाळच्यान खूब त्रास सहन करचो पडलो। कंपनीचे जे कामगार आहा हेंच्यांनी ती वॉयल धुवन काडपाचो प्रयत्न केलो, तेका लागून JCB सुद्दां हाडली। मात लोकांक हो प्रश्न पडलेलो आसा की जेन्ना फाल्यां इन्स्पेक्शन आसलेलें आनी हेंकां पयलींच कशें कळ्ळें, कित्याक ही अंतर्गत बात आसलेली आनी हेंकां हेजे पयलींच कळ्ळ्या कारणान फाल्यां हेंच्यांनी स्मार्टली जी कंपनी आसा ही धुवन काडलेली आसा आनी जेन्ना फाल्यां पोल्युशन बोर्डाचे लोक येतले तेन्ना हेंकां कितेंच मेळचें ना। तेका लागून लोकांनी हांगासर नाराजी व्यक्त केल्ली आसा। आयज जेन्ना रस्त्याचेर उदक येतालें तेन्ना लोकांक जेन्ना गाडयो वयताल्यो तेन्ना मेन रस्त्याचेर हे उदक आयिल्लें आनी तेका लागून लोकांक वाहतुकीक सुद्दां तांकां परिणाम जालो। जेन्ना पोल्युशन बोर्ड हांगासर येतले तेन्ना पळोवचें पडटलें की फाल्यां त्या कंपनीचें पोल्युशन इतलें जावन सुद्दां तांकां तेंचेर एक्शन जाता की ना। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।